हे खुबश्यो केसी ज्यो आसात त्यो टायम टू टायम सगळे लोकांनी फॉलोअप करून सुद्धा जो कन्सर्न MLA जावं कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर जावं तो मागीर कन्सर्न मिनिस्टर जावं इतली फॉलोअप करून सुद्धा ह्यो आजुनूय सुट्यो जाल्ल्यो नात आनी ताका कारणां अनेक आसात आनी जेन्ना कारणां अनेक आसात जेन्ना आमी बसून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना काही वरिश्ठ अधिकारी जे असतात जावं ते फॉरेस्टाचे जावं ते मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आनी जेन्ना हांगा मिटिंगेन उलयता आसतना तेंचे एक उलोवपाची पद्दत वेगळी आसता पूण जेन्ना फिल्डार जेन्ना ग्रावंड लेवल म्हणजे सकयल लेवलाचे जे ऑफिसर असतात ते त्या थराचे जे मिटिंगी असतात तेन्ना थंय ऑब्जेक्शन हाडटात खुबशे आतां एक उदाहरण म्हणल्यार हांवें आतां अरेंज केल्लो आमी डिस्कस सगळें केल्लें आसा की जेन्ना कोरम जावपाचो आसता जेन्ना पंचायत लेवलाक पयलीं ग्रामसभेक थंय सुद्दां त्या लेवलाचेर जेन्ना RFO आसता तो सुद्दां थंय ऑब्जेक्शन हाडटा अशें थंय ऑब्जेक्शन हाडपाची गरज नासता कित्याक जी ग्रामसभा मिटींग आसता ती त्या लोकांची आसता ते लोकांचे ग्रामस्थ आसता तेंची आसता पूण हो ऑफिसर वचून थंय ऑब्जेक्शन हाडटा की लोक इतली जाल्ला तितली जाल्ला म्हणजे जेन्ना जरी उच्च लेवलाचेर जेन्ना प्रिंसिपल CCF जावं किंवा तेमी जरी पॉजिटीव उलोवप केलें किंवा पॉजिटीव आदेश दिलो जाल्यार सुद्दां ग्रावंडाचेर म्हणजे ग्रावंड जे लेवलाचेर जें काम जावपाक जाय तशें जायना आनी ताका एक मात्र कारण हें आसा ह्यो केशी आजुनूय तश्यो आसा जेन्ना दुसरें आनीक कारण अशें आमकां मेळटा की जेन्ना ह्यो केशी ज्यो आसात आमचे FRC ज्यो 2-3 भशेन लँड असतात काही प्रमाणात लोक पयलीं कुमेरी मागीर गव्हर्मेंट लँड आसता मागीर फॉरेस्ट लँड आसता आनी तातूंतल्यान अशे काही लोक आसात जे पयलीं कुमेरीचे लोक तांकां सनद मेळ्ळी काही लोक उरलेले त्या लोकांनी परत हांगा एप्लाय केल्ले आसा FRC अंडर पूण थंय तांकां मेळ्ळी ना हांगाय मेळ्ळी ना आनी हांव अशें सांगता की जेन्ना स्पॉट व्हेरिफिकेशनाचो तो प्रश्न येता तेन्ना हे लोक अशें करतात की तेन्ना खूब वर्सांच्यो जेन्ना काजू आसता कल्टिवेशन आसता त्यो काजू पयलींच्यो काजू जर आसतात त्यो काजू केन्ना ओल्ड जाल्ल्यो आसतात त्यो काबार जाल्ल्यो आसतात नवीन प्लांटेशन लोक करतात पूण जेन्ना स्पॉट व्हेरिफिकेशन टायमार काही ऑफिसर जे आसतात ते म्हणटात हे तुमी नवो एनक्रोचमेंट केल्लो आसता एक्चुअल तसो नासतो तो खूब वर्सां जाल्ली कारण पयलीं झाड मेळिल्लें आसता किंवा खुबशे आमचे जे ग्रामीण भागाचे लोक जे आसतात ते पिकावळो अशे आसता गोंडे आसता दारगे आसता भाजीपालो आसता हे आसता ते तांकां हें दिसना पूण दर वर्सा ते करतात इतलीं वर्सां लागतात पूण तरी देखून डिफिकल्टी येता आयज खऱ्या अर्थान कितें गेल्ली 4 दीस पयलीं जेन्ना DLCची मिटींग जाल्ली ते मिटिंगेक म्हाका थोडो फार कितें तरी एक बरोबर न्याय जायना आमच्या लोकांचेर असो एक विशय जोडूनकार आयलो आनी ताका लागून सरा मुखार जेन्ना हो विशय मांडलो आनी पयलीं साकून प्रामुख्यान ट्रायबलाच्या कडल्यान ह्यो मिटींग ज्यो घेवपाच्यो आसा त्यो टायम टू टायम ते घेताले पूण आतां एक्चुअल जो स्टेज आयली ती लोकांक ते लोकां पर्यंत ते पावपा जाय पूण त्या मिटींग खातीर आमकां मातसो विशय बरोबर दिसूना ते ऑब्जेक्शन जे रेज करतात फॉरेस्ट ऑफिसर्स ते DLC मिटिंगेक करतात आनी DLC मिटिंगेक ऑब्जेक्शन रेज करप हें बरोबर न्ही कितेंय जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते ग्रामसभा लेवलाचेर किंवा HDMC लेवलाचेर ऑब्जेक्शन जावपाक जाय आनी त्या मानान जेन्ना पळय फुडें गेले तेन्ना पळय खंय तरी चुकता दिसलें आनी सराच्या कानार घातले बरोबर आयज ताणें विथीन 4 दिसांक तेणें मिटिंगाक ठरयल्ली आशिल्ली आनी हाजो आउटपूट आसता ती आसा एवरी म्हयन्याक जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना आउटपूट ऑटोमॅटीक आमच्या सगळ्या जोडूनकार येतलो ज्यो केसीस पेंडींग उरलेल्यो आसा फॉर एक्झाम्पल आमच्या सरान सांगलें डिप्टी सरान सांगलें की मशीन्स आमकां जी आसा ती फाटली कोरोना पिरियड जालो ताका लागून एवेलेबल जालें ना अजून पर्यंत पूण जाता तितून बेगीन हाडली दिता कित्याक एवरी तालुक्याक 4 मशीन तरी दिवंक जाय दिसाक एक मशीन मॅक्सिमम 2 ते 3 केसी क्लियर करूं शकता सो अशे पद्दतीन गेले जाल्यार फुडली सादारण 7-8 म्हयने लागू शकता मीटिंग एट द फायनल स्टेज सो तेजे हियरिंग जाल्या नंतर ऑलमोस्ट नोव्हेंबर मिड ऑफ नोव्हेंबर सो दीस 340 केसीस डिफिकल्टीज कितें आसलें मेन म्हळ्यार कोऑर्डिनेशन ना कोऑर्डिनेशन 2 डिपार्टमेंटाचें आसपाक जाय एक म्हळ्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी दुसरें म्हळ्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें जेन्ना कोऑर्डिनेशन आसना तेन्ना ह्यो कांय गोश्टी प्रॉब्लम जाता आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आजची मिटींग ही त्या खातीर आपयलेली आसा आनी अशे तरेचे मुखार तुमचे इंटरनल जो इगो जो आसा तो इगो मातसो खंय तरी कमी जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सातत्यान तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करतात काही कोण एक आपल्याक लेटर पावना म्हणून आपूण थंय ऑब्जेक्शन घालता अशांतले काही गोश्टी सांगपाक शकना कारण गव्हर्मेंट इज वन गव्हर्मेंट इज नॉट टू आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा तुमी पळयत आतां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आतां पाविल्लें आहा फर्स्ट केसीचे फाटल्यान पूण कितें जाता हीज इंटेंशन इज व्हेरी गूड पूण जें बाबा काम करून दिवंक जाय तेंचो बरो रिस्पॉन्स ना डिफिकल्टी खूब आसता पूण ते रेक्टिफाय करपाक अशेंच मिटिंगे जाय पडटा आनी हे इनिशिएटीव मिटींग घेवन आमच्या मिनिस्टरान गोविंद गावडेक हांव शाबासकी दिता आनी जाता ती बेगीन जे इतली वर्सां जावं ना ते आमी कोण दिवपाचो प्रयत्न घेवया जो प्रयत्न घेतला
आमचें फूल कॉपरेशन तुका आसा. खंयच्याय सायडीन तुका जाय आमी कितें केल्लें आमी तुजे बरोबर आसा. वतान हे एफआरसी केस्यो कित्याक ह्यो एफआरसी केस्यो फक्त इलेक्शन टायमारूच भायर सरता. लोक कशें उलयता एफआरसी आतां व्हायली भायर सरले इलेक्शन लागलें. त्या पासत आमी एक दाखोवन दिवया की आमचे सिन्सियर एफर्ट्स आहा ह्या लोकां पासून गरीब समाजा पासून हो सरकार जो घडला आमी त्या सरकारान ह्या देशान न्याय दिवपाक. ट्रायबल मिनिस्टर गांवकर गोविंद यांनी आणि डेप्युटी सीएम डेप्युटी स्पीकर आमचे स्वतात 2013 साकून ह्यो एफआरसीच्यो केसीच्यो मिटिंगी जावपाक लागल्यो ग्रामसभा जावपाक लागल्यो आनी आयज 2020 आनी आतां आमी दुसरे मिटींग घेतल्या. म्हाका दिसता हें पॉसिबल आसा. ह्यो आतां फुडल्या 2 म्हयन्या भितर ह्यो सगळ्यो जे आमचे सावथ गोवाचे ज्यो तालुक्याचे केसी आसा त्यो सेटल जातल्यो. हें स्पॉट व्हेरिफिकेशन जें आसा तें फॉरेस्टान करपाक जाय. तें आतां कॅम्प्युटरान जातलें. म्हयन्याक रिपोर्ट येतलो. म्हयन्याक वर्क जातली आनी ह्यो जावपाक जाय. कित्याक आमच्या गांवांनी आमच्या गोवांनी ह्यो कितलेशेच वर्स पयलीं कल्टिवेशन केलां. थंय ते नाचले वयताले थंय मिसांगे वयता अशे वेगवेगळे तरेचे तेंचे चालू आसा कन्जर्वेशन. त्या प्रमाणे तेणी त्यो एप्लाय केला. ते म्हाका दिसता आतां वेळ लागीं आयिल्लो आसा. 6 म्हयन्याक ह्यो सगळ्यो केसी सेटल जातल्यो. लोकांचो रायट जो आसा ते ट्रान्सफर करपाचें जे सनद जे आसा ते फॉरेस्ट एक्ट कम्युनिटीचे जे कोणी एप्लाय केला तेंचे